हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो वाखाणणीचो देव आसा. तो सदांकाळ बरो देव आसा. ताचे तांय आमचें जिवीत आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिन वाचूया. कित्याक देवान ह्यो दीस आमकां दिला. ह्या दिसा ताणें आमकां सांबाळल्यान, ताणें आमकां राखल्यान. तो आमच्या सांगाता आसा. तो सदांकाळचो देव आसा आनी तो केन्नाच आमकां एकटो सांडिना. तो केन्नाच आमकां एकटो सांडिना. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, स्तुती गितां वरवीं आनी अन्य भाशेन उलोवन ताका वाखाणुया. लेबोरहान तरामा सिहित्रमा से केत्र लांदे ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आनी आराधना वाखाणी. थँक यू जीसस. ओ मोंत्रमा से हेरे बेशा बराबरावा. हालेलुया. पेर मोगाच्या भाव भयणांनो, जुआंवाची दुसरी चीट पयलो वेस्वर आनी 6वी ओळ आमकां सांगता. जुआंवाची दुसरी चीट पयलो वेस्वर आनी 6वी ओळ. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियोंक एकूच. अरंबाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकला, तिचे प्रमाणे चलया. मोगाच्या भाव भयणांनो, पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान सांगला, जेजू क्रिस्तान सांगला, करात मोग एकामेकाचो. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. मोगान जियोया मोगाच्या भाव भयणांनो. संवसारान आयज मोग उणो जाला, कित्याक रागान जागा घेतल्या. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, मोग ह्यो देवा तावन आसा आनी राग ह्यो सैताना तावन आसा. आयज जर आमच्या जिवितान आमी कोणा सांगाता जियेता हें आमकां कळोंक जाय जाल्यार आमच्या जिवितान जर मोग आसा तर आमी 100% आमच्या देवा सांगाता आसा. पण आमचे भितर राग आसा, द्वेस आसा जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं तें आमच्यान सजमोंक जाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, मोगान जियोया आमच्या कुटुंबान, मोगान जियोया शेजाऱ्याक, मोगान जियोया हर एका आमच्या सांगाता आसणाऱ्या मनशान सांगाताक. कित्याक हेंच एक व्हडलें काम देवान दिलां आमकां आनी तेच जेजू क्रिस्तान केला, सगळ्यांचो मोग केला. तेच जेजू बापान केला, सगळ्यांचो मोग केला, सगळ्या संवसारांचो. आनी तो मोग आमकां बापान आनी ताच्या पुताक दिला. तोच मोग आमी वाटुया एकामेकांक. मोगान जियोया. मोगान सगळें करूंक जाता मोगाच्या भाव भयणांक. हालेलुया. मोग जे करूंक शकता ते राग करूंक शकना. मोग आनी मोग जर ह्या संवसारान आसा जाल्यार कांयच वायट आसना. सगळें बरें तें आसतलें. आनी सैतान
यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळचो देव आसा. ताची थांय आमचें जिवीत आसा. ताची थांय आमचें जिवीत आसा. आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर घेवया. लुकाचो 17वो अविसूर आनी पयल्या वळींतल्यान पळोवया. लूक चॅप्टर 17 वर्स 1. देवाचें उतर पळयात कितें म्हणटा तें. आनी ताणें आपल्या शिष्यांक म्हटलें, वायट देखी येवच्यो नात अशें जावनच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतल्यो ताचेर काटा. ह्या सुपुल्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिल्या परस ताच्या गळ्याक दात्याचें पेड बांदून ताका दर्यान उडयलो जाल्यार अदीक फायदो जातलो. आमेन. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळयात. वायट देखी येवच्यो नात अशें जावचें ना, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतल्यो ताची काटा. आमेन. पळयात देवाच्या उतरान जर आमी चलता जाल्यार खिरीच भाशेन आमच्या जिवितान वेगवेगळी मनशां येतात, वेगवेगळी आमच्या जिवितान प्रॉब्लम्स येतात. पूण हे सगळ्यांसून एक म्हत्वाचें आसा, तें म्हटल्यार तुजें जिवीत जें देवा थंय आसा तशेंच मनशा थंय रावूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा. वायट देखी येवच्यो नात अशें जावचें ना, पूण ज्या मनशा उदेशी येतली तेचेर काटा. प्रेज द लॉर्ड. सो तूं आनी हांव देवाची एक खाशा पर्जा आसा. कित्याक तर आमी दुसऱ्यांचें जिवीत बदलुचें आसात. प्रेज द लॉर्ड. देवान इस्रायल पर्जेक वेंचलेली कित्याक ती तेची मोगाची पर्जा आसली आनी त्या पर्जा वरवीं देवाची जी खोशी आसा ती पुरी जावची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय जायते फावटी आमी सजमानावना आमच्या जिवितान कितें येवजण आसा ती जेजू क्रिस्ताची. जायते फावटी आमी सजमानावना. आमी सदां एका नॉर्मल भुरग्या भाशेन आमचें जिवीत जियेता आनी आमी तशेंच चलता. आयचो एक दीस येयलो, तो दीस वयता. फाल्यांचो दीस येयलो, तो दीस वयता आनी आमी नॉर्मल जियाल्या भाशेन जियेता. पळय जायतीं जाणां जीं अशीं आसात ह्या संवसारान, ती आपूण बरी रावतात आनी दुसऱ्यांच्या लायफान प्रॉब्लम हाडटात. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्यांची लायफ ती वायट करून सोडटात. पळय सजमोन घेयात बाबा, आमी जर आमच्या जिवितान बरें तें दिवंक जाणा जाल्यार दुसऱ्यांका पासूनूय आमी बरें दिवंक जाय. दुसऱ्यांचें जिवीत पासून आमी बरें करूंक जाय. आयचें जें देवाचें उतर आसा खिरीच भाशेन देव सांगता, वायट देखी येवच्यो नात अशें जावचें ना, पूण ज्या मनशा उदेशी येतल्यो तेचेर काटा. म्हटल्यार वायट देखी आसाच, प्रॉब्लम ना. कोण वायट देखी सांगतलो, शिकयतलो, पूण ज्या मनशा उदेशी येतले तेचे काटा. हेचो अर्थ पवित्र पुस्तक सांगता, हर एका मनशान दुसऱ्या मनशाक बरें तें शिकोवंक जाय. आमेन. वायट तें शिकोवचें न्हू. कित्याक जाणां जायतीं जाणां आयज ह्या संवसारान एकामेकाक वायट तें शिकयतात. कित्याक आपणाचें बरें जावंक जाय म्हणून, वा आपणाक फॉलो करूंक जाय म्हणून, वा आपणाची सगळीं जाणांनी फाट धरूंक जाय म्हणून. आज जायते जे प्रवादी आसात, जायते जे सेवक आसात, ते आपणाक ओड करतात. कित्याक सगळीं जाणां आपल्या फाटसून येवंक जाय म्हणून. पळय अशें करूं नाका. जर तुमच्या जिवितान जर तुमच्या फाटल्यान सोडून वायट देखी शिकोवंक तुम्ही परमिशन दितात जाल्यार तें सगळ्यान व्हडलें पाताक जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, असल्याक एका फातराक बांदात आनी खोल दर्यान व्हरून उडयात म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात बाबा, तुमी तुमच्या जिवितान संपूर्णकायेन देवाचेर विश्वास ठेवूंक जाय न्हू, पवित्र पुस्तकाचेर न्हू. पवित्र पुस्तकाचेर बायबल सांगता, ज्या मनशा वरवीं
ज्या मनशा वरवीं तारणी येता वा ज्या मनशा वरवीं पातक येता त्या मनशाचेर काटा म्हणटा. चलो पळयात, जिवितान जायतीं जाणां आसतात जी मनशां आपलें बरें करतात आनी दुसऱ्याचें वायट करूं. आनी तेचे विशीं जेजू क्रिस्त हांगा म्हणटा आनी तेणी शिसांक म्हटलें, वायट देखी येवच्यो ना अशें जावचें ना, पूण ज्या मनशा उद्देशी त्यो येतल्यो तेचेर काटा. सो फोकस केला वायट देखी विशीं न्हू, फोकस केला वायट जो मनीस आसा तेचे वरवीं येता तेचे वरसून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळयात, ह्या सुपुल्ल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिल्या परस तांच्या गळ्याक दात्याचें पेड बांदून ताका दर्यान उडयलो जाल्यार अदीक फायदो जातलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समजून घेयात, देव खेरीज भाशेन हर एका मनशाचो मोग करता, पूण देवाक वायट दिसता जो मनीस तेका दुसऱ्या मनशाक आपल्या लागसून पयस व्हरता. पण आयज ह्या संवसारान वेगवेगळी मनशां आसात जी मनशां हर एका मनशाक देवा लागसून पयस व्हरतात. आपले रुल्स घालतात, आपले कायदे घालतात आनी तांकां देवा लागसून पयस व्हरतात. अशें करिनाकात बाबा. जी देवाची उतरां आसात ती सांगात. तुमची उतरां नात, तुमी देव आसोंक जायना, तुमचे कायदे नात. देवाची उतरां शिकयात आनी ज्या वेळार तुमी देवाची उतरां शिकयतल्यात त्या वेळार खेरीज भाशेन तुमी देवा भाशेन जातल्यात. आमेन. बायबल क्लियर म्हणटा, जो कोण देवाची उतरां प्रमाणे चलता तो देवाचो भुरगो. जो कोण देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता तो देवाचो भुरगो. तशेंच मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 19 खेरीज भाशेन सांगता, म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेखून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान सगळ्यान भितर ल्हान म्हूण लेखतले, पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतले. सो सर्गीच्या राज्यान ल्हान जागा ना आसा, सर्गीच्या राज्यान सदांच व्हड जागा आसा. पळयात, शिकयणे हेचे वरसून आत्मे एमकोडांक वयतात. फटकिरे गुरू आसात म्हणटात, फटकिरे शिक्षक आसात म्हणटात, फटकिरे फारीच्यो आसात म्हणटात, फटकिरे सादुकी आसात म्हणटात. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा, कित्याक ते मनशांक फसयतात आनी एमकोणाच्या वाटेर व्हरतात. बायबल सांगता जायते जाण देवाचे सेवक आसात ते मनशांक फसयतात. तांकां दिसता आमी देवाची सेवा करता, पूण ती देवाची सेवा करना. कित्याक तांकांच नियम पाळूंक जायनात, देखून ते दुसऱ्यांक शिकोवंक दिना आनी ते दुसऱ्यांक पाळूंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, खूब इम्पॉर्टंट आसा तुमी खंयच्या मनशाचेर डिपेंड रावनाका, पवित्र पुस्तकाचेर डिपेंड राव. कित्याक पवित्र पुस्तक तुमकां देवा लागीं व्हरतलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या उतरां पासून तुजी उतरां साश्णीक जिविताची सर्वेस्पर देवा. जेका सस्मता तो आपलें जिवीत बदलता आनी जो जिवीत बदलता तो सगळ्या परस व्हड जाता, कित्याक तो सर्गीच्या राज्याचो अधिकारी आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.